is the supreme. You're gonna get cops who out us out from here. But the chairperson has to go by the rules. So why not creating a structure because related to the sarpanch of suffering? You can go to the higher authority that change not according to the rule. He is the supreme. ग्रामसभेत बोवाळ म्हणटा तो जातलोच, मात ग्रामसभेत लोकांक उलोवंक दिना म्हळ्यार कितें? हांव लोकां वटेन म्हूण आमदार उलयलो, लोकांक विश्वासांत घेयनासतना पंचायत वावुरता. बाकी ग्रामसभांनी अशें नासता म्हूण आमदार मुखार उलयलो. हेच पळय सर्कुलर तेकाच लागता, दुसऱ्या पंचायतीक लागना. दुसऱ्या पंचायतीन उणें आहा. चिंबला तूं पळय, चिंबला पळय, चिंबला कितें आहा, चिंबला गार्बेज टॅक्स आहा 600 रुपया. आनी घरांक कशें आहा, घरांक सारकें उणें 200 रुपया 300 रुपया. आतां हिंगासर कितें जालां, हिंगा घरांक कितें तरी मायज काडलेली आहा. बट आतां जर तूं तुमकां तर वाडोवपाचें आहा न्हू, लोकांक केलें तुमी सांगूंक जाय, तुमी डेरेपेंट एका वर्सानूच इतलें वाडयल्यार कशें जाता? पण हे तुम्ही म्हणता ही सांताक्रूजची पंचायत आहा ती लोकांक कॉन्फिडन्स घेयनासतना हें करता म्हणून लोकांक न्हू तेणी कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय. आतां पळय ते पयला आतां हिंगासर उलोवंक दिवंक ना. उलोवंक दिवपाक कितें जालां? उलोव न्हू, गो मारूं गो मारताले. लोकांचो रायट तो ग्रामसभा ती. हिंगा लोकांचो रायट आहा पळय तो हुंय नाल्यार हुंय चिड्डता. म्हाका दिसता न्हू लोकांक न्हू अशें फ्री दिवंक जाय उलोवपाक. जेन्ना लोक फ्री उलयता ऑटोमॅटीक मागीर लोक तोंड जाता. आतां दुसरे ग्रामसभांक पळोवना ती अशें खूब जाता आनी मागीर ऑटोमॅटीक तोंड जाता. आतां ताका तर उलोवंकूच दिना न्हू, मागीर आनीक एग्रिवेट जाता, दुसऱ्यांक मागीर राग येता आनी अशें जाता. ताका लागून उलोवन दिवन तर सेटल करीत न्हू. उलोवपाक कितें जालां, उलोवन कितें म्हणटा ती प्रॉब्लेम. काय तेंच्यांनी प्रोटेस्ट केलो तो तुम्ही सपोर्ट करता? पण लोकांनी केला ना, लोकांनी सायडीन सारकें आहा. आमदाराची ही पयलीच खेप. ग्रामसभांनी लोक कसो बोवाळ मारता, कसलीं उतरां वापरता तें आमदारान समजून घेवचें. तशेंच हावस टॅक्सा विशीं उलयता आसतना आमदारान आमचे कडल्यान पयलीं क्लेरिफिकेशन घेवचें आसलें म्हूण सरपंच उलयली. MLA पहिले तेका खबर ना न्हू पहिले सद्या हाव दे आर युजिंग द डेरोगेटरी वर्ड्स टू द Gram Sabha members. He should know that first. Then he can comment. Also this about the taxes. He had to come to us to the panchayat and clarify. Not listen to one side, clarify, and then he should have put forward. He's wrong what he's mentioned. Yeah. Because सरपंच said to the MLA, आमचो honorable MLA म्हणला की त्याने स्टडी करून येऊन राहिलो म्हणून. जी सरपंचाक खबरच ना कितें उलयता, then how she will control the Gram Sabha. So I refrain to comment on the sarpanch. I don't know, she is not in this world. She is somewhere else. 2024 गोर मारला पळय तेंका आनी हो शेड्यूल मारलेलो पळय तो पंचायतीन आपल्याचोच ऑर्डर काडून शेड्यूल मारलेलो. हिंगासोर ती इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दिता ग्रामसभाक की टॅक्स खंय 15 रुपया. गेले फावटी सरपंचानूच ऑन रेकॉर्ड सांगलेले की टॅक्स पोन्न्या गोरांचो 10% इन्क्रीज जातलो म्हणून. हिंगासोर ती आयज ग्रामसभाक सांगता 15 रुपया म्हणून. सो दिस इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल टू द ग्रामसभा. एक फावटी तू 10% सांगता, दुसरे फावटी तू 15 रुपया सांगता आनी हे आमी ती नको म्हणून आमकां दिसता. कित्याक 1996 इम्पोजिशन ऑफ टॅक्स म्हणून रुल्स आसा पंचायतीचे आनी सेक्रेटरीन डिमांड नोटीस काडचो पडटा. हें हांव लोकांक लागून सांगता, प्लीज अंडरस्टँड जाया लोकांनी. डिमांड नोटीस काडचो पडटा सेक्रेटरीन की तूं उमको टॅक्स भर म्हणून. तो डिमांड नोटीस तर सेक्रेटरी इफ ही इश्यूज इट विथ putting any amount which is not in the assessment register, then it amounts to extortion by the secretary. स्टुडंटा खातीर स्वप्नील तारी.